नमस्कार. हांव विश्व कोंकणी केंद्राच्या समस्त वीक्षकांक CA सचिन शणे CA साधक सरणीच्या या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आज आमगेलोटू मे 2024 अंतू CA एग्जाम्साच्या फायनल एग्जाम्स क्लियर करून आमगेलोटू CA विवेक हरीश किणी हांनी आमगेलोटासाची हांकां या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करतास. तशीच हांगेल बगे किरू परिचय दिवची म्हूण जाल्यार हांगेल नांव CA विवेक हरीश किणी म्हणून, हांगेल अन्नाल नांव हरीश किणी म्हणून, अम्माल नांव ज्योती किणी म्हूण सांगून, अण्णा विनायक किणी आनी वन्नी विनंती किणी म्हणून. हांगेल आनू रांदपा कामांतू करतासाची, अम्मा होम मेकर जावन आसाची, अण्णा झेरोदा म्हूण स्टॉक ब्रोकिंग कंपनींतू कामां आसा, वन्नी घरकाड होम मेकर जावन आसा. सो तशीच हांगेला शिकवण श्री दुर्गा एडेड प्रायमरी स्कूलांतू जोड रस्ते जाल्लेलो आसा. हाजे नंतर हायस्कूल हांगेला सुंदर पुराणिक मेमोरियल गव्हर्मेंट हायस्कूला जाल्लेलो आसा. तशीच मागीर हांगेला PUC शिक्षण श्री बोनेंद्रा कॉलेजा जाल्लेलो आसा. मागीर हांगेला BCOMच्या अंडर ग्रॅज्युएशनाच्या MPM मंजुनाथ पै मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेजांतू जाल्लेलो आसा. सो आनी हांगेल आर्टिकलशीप हांनी श्रीनिवासन आनी गोवर्धन म्हणून मल्लेश्वरम बेंगळुरांतू हांगेला जाल्लेलो आसा. तशीच हांगेल अचिवमेंट्स हांकां म्हूण जाल्यार हांकां कर्नाटका सरकाराच्या राज्यपालाला दाखून राज्य पुरस्कार अवॉर्ड मेळ्ळेलो आसा. ह्या तांगेल स्काउट्स अँड गायड्सांतू आशिल्लो जाल्यार रेंजर्स अँड रोवर्स म्हूण म्हणलांतू हांकां मेळ्ळेलो आसा. त्या मात्र म्हणणी CA नंदगोपाल शणे तांगेल्या कल्लेला विद्याकल्पका ट्रस्टांतू हांनी स्कॉलरशीप हांनी मेळ्ळेले आसा हांकां. तशेंच तांणी त्या विद्याकल्पका ट्रस्टाच्यान केल्लें ऑर्गनायज केल्लें तसल्या पोएट्री कॉम्पिटिशनान जाल्यार हांनी प्रायज घेतिल्लो आसा. तशेंच हांनी स्पोर्ट्सांतू खोखोंतू शटल बॅडमिंटनांतू तशीच बॉल बॅडमिंटनांतू हांनी हांगेल टिमाच्या लायक प्लेयर जावन आशिल्ले आसा. CA विवेक हरीश किणीक हांव वापस ह्या कार्यक्रमाक स्वागत करता. आतां तुमगेल्या पयरच्या एग्जामांतू CA फायनल एग्जाम पास येयल्लींची विवेक हरीश किणी म्हूण आशिल्ल्या CA विवेक हरीश किणी म्हणून एक नांव आयलें. सो जनरली आमकां सांगताची एक नांवांतू एक कोणें ॲड करचें म्हणल्यार आतां किणी म्हूण म्हणल्यार तुमगेल्या कुटुंब देखून नांव येता. हरीश म्हूण तुमगेल्या नांवांत आशिल्लें तुमगेल्या अन्नार देखून येयलें. विवेक म्हूण तुमगेल्या अन्नांनी अम्मान दवरलें. CA म्हूण म्हणल्यार विवेकानाची साधन करून घेतिल्लें म्हूण आसा. तशी ह्या मेळटना तुमकां खूश कशें जाल्लेलो आसा आनी ताजे नंतर तुमगेल्या जिवनांत तूं कसो बदलाव जाल्लो आसा. सो तुम्ही आता सांगतानाच म्हणलें किनी म्हूण म्हणलेलें आशिल्लें आमगेल्या कुटुंबा दाखून आयिल्लें आसा. हरीश म्हणलेलें अन्नाल नांव आसा. विवेक म्हणलेलें आनू अम्मान दवरलेलें म्हूण आशिल्लें. तेंची तुमी CA म्हणटाना आमगेल्या तोंडार एक हास आयला. सो तेंची एक नमुने फील दिता म्हणून आतां रिजल्ट देसू कशी नांव चेंज जाल्लें विवेक हरीश किणी आशिल्लें CA विवेक हरीश किणी जाल्लें. सो त्या पर्टिक्युलर फील कशी जाल्ल्या म्हूण हांव एक सांगच्या इच्छा पावता. सो स्पेसिफीक डेट जुलय 11 रिजल्ट्स आशिल्ले. आनीक म्हगेलो फ्रेंड तो सेकंड ग्रुप दिल्लो. हांव फर्स्ट ग्रुप दिवन ताजे रिजल्ट्स वेट करता आशिल्लो. सो तशी त्या जाल्यार तेन्ना तागेले कॉल अरावंड 10 ह्या टायमार रिजल्ट येता म्हणून नोटिफिकेशन आयिल्लें. म्हगेल्या फ्रेंडाल वयर कॉल येता. सो तो तूं रिजल्ट्स पळयलवा म्हणून स्क्रीन पळयता. सो युजली कशें आशिल्लें म्हळ्यार पास फेल. सो हांव त्या 4 लेटर वर्डाक सोदिता. सो पास 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 फेल एटलिस्ट पास फेल 4 लेटराचे वर्ड खंय आसा म्हणून. ह्या पंता सक्सेसफूल जाली अनसक्सेसफूल म्हणून दवरलेलें मी तर मार्क पळयता क्लियर जालेलो आसा. आय मीन मोर दॅन रिक्वायर्ड मार्क आसा. जाल्यार ह्या वर्ड पळयल्यार होडो दिसता. हें कसं ना म्हण ओपॉज झूम करून पळयल्यार सक्सेसफूल म्हूण आयलें. सो त्या एक पंथाक हब्बा आनी एक कशी म्हळ्यार आनी अटेम्प्ट वरले एक खुशी जाल्लें क्लियर जाल्लें म्हण एक तें एक सांगच्या इच्छा पावता. तशी त्या म्हणटाची त्या CA रिजल्ट येतना संतोष मुगिल मुट्टी देव त्या बद्दल खंडीत म्हणटा हांव. त्या खुश विंगड आसता प्लस घरकड चाललो सक्कडाले खुश आसता पळय ते विंगड नमुन्याचे आसता. फोन येवच्या तें एक आसता. सो हाजे नंतर आत्तां तुमगेले CAच्या ह्या खुशी जाल्लेली त्या पुरे सांगलें. बट हाजे म्हाका तितले तुमगेले श्रम आसता. त्या श्रम कशी म्हूण सांगून आमगेल्या वीक्षकांक तुमी सांगून दिवका म्हणून विनंती करता. सर्वप्रथम जावन म्हाका CA करता म्हणजे तशें आयडिया खंय नकून आयल्या म्हूण हांव पळयल्यार म्हगेलें अण्ण कॉमर्स केलेलें. सो
हांव त्या टायमार कितले 8th 9th स्टँडर्ड त्या हंत आशिल्लो स्टँडर्ड हंत आशिल्लो त्या टायमार आयकलें अण्णा लागी कोण की विंगड जना निमगिताना तवन म्हणलें हांव CA करता म्हण आसा म्हण सो तेंच मेल कन्ना पडलें इवन फर्स्ट PU आनी सेकंड PU क्लास टॉपर जावन आशिल्लो तेन्ना गेस्टांनी मुखारसून कसं करता म्हण निमगेलें तेन्ना CA और MBA म्हण सांगिल्लें आशिल्लें बट ताजे पशी फुडें तें कसं न्हय ताजे विशय कसं नाही गुंतना आशिल्लें बट एट लेटर स्टेज सेकंड PU जाल्या नंतर मुखारसून एक कशी CA म्हण आशिल्लें आसा म्हण कळ्ळें नंतर ओके ट्राय करया म्हण हांव CPT क्लासेसाक जॉयन जाल्लो जाल्यार हांव जॉयन जाताना 15 days क्लासेस ऑलरेडी जावन आशिल्ले सो ताजे निमित्त कशें जालें म्हळ्यार म्हाकाच एक नमुने अंडर कॉन्फिडन्स टायप ऑलरेडी 15 days क्लासेस जाल्ला हांव लेट जाल्लें की कवर करूं जाता की ना की जाल्यार जॉयन जाल्लो क्लासेस एटलीस्ट कंप्लीट करया कशी 2 months रज आशिल्लें डिग्री स्टार्ट जावच्याक सो तशी मुखारसून केल्लें जाल्यार एट अ लेटर स्टेज आय फेल्ट दॅट हांव म्हाका कसं की एक सब्जेक्ट्स कनेक्ट जातना की हांव कोप अप करूं जातना की म्हण जाल्यार निमित्त एक नमुने वरी स्टार्ट जाल्यार मागीर कितें जालें ताका घरान तूं डिस्कशन केल्लें सो तशी तांणी अनेक वेज न्हय आमकां डायरेक्ट एंट्री वरेन आशिल्लें निमित्त हांव तेदोन ओके आतां एट द मोमेंट म्हाका कंटिन्यू करूं जातना जाल्यार बरें ना स्टील आय हॅव द गोल सो एनदर रूट आस न्हय सो त्या घेवया म्हूण हांव त्या CPT तें स्टॉप करून BCom करया म्हूण BCom एनरोल जालो सो 3 years BCom जर्नी कंप्लीट जाल्या नंतर बट ड्युरींग दीस पिरियड ऑल्सो एक म्हणटा ना तूं एक्सपिरियन्स करनाशी तुका बुद्धी येना म्हणून सो हांव जर्नी जातानाय म्हगेले सिनियर्स की तांणी म्हणटाशिल्लीं एटलिस्ट CPT ट्राय करी एग्जाम बरें म्हणून सो तेदोना तांणी कसल्या सांगता ती म्हणून त्या टायमार कळ्ळें आशिल्लें बट हांव पास आउट जावन डिग्री करून जाल्या नंतर त्या म्हाका रियलायज जालें तांणी सांगिल्लें सम आशिल्लें येता म्हळ्यार हांवें आतां म्हगेले जुनियर्स आसो तांकांय सांगचें तुमी सायमल्टेनियसली करचें आसल्यार गिव मोर प्रिफरन्स टू CPT तेदान कसं जाता म्हळ्यार ऑर फावंडेशन तेदान कसं जाता म्हळ्यार सिन्स इन्स्टिट्यूट आतां तुमकां BCom डिग्री तितली दावका म्हण आसल्यार इन्स्टिट्यूट इंदिरा गांधी ओपन युनिवर्सिटी तांगेलो तो टायअप करून घे न्हू सो लिमिटेड सब्जेक्ट्स आय गेस 6 की 8 सब्जेक्ट्स बरयल्यार तुमकां BCom डिग्री मेळटा वन्स यू कंप्लीट इंटर सो त्या बेनिफीट आसतना फोकस तुमगेले हांव CA वरेन करता म्हाका BCom डिग्री वरेन करता म्हूण आशिल्लें गोल आसल्यार हें ट्राय करया ती म्हूण हांव आतां सजेस्ट करता त्या मोमेंटान तूं म्हाका सिनियर्स केल्लें तें आयडिया बट हांव तें रियलायज करनी आतां सिन्स आय हॅव एक्सपिरियन्स्ड इट सो हांव तें सजेस्ट करया सो हें जाल्लें 3 years डिग्री BCom जाल्या नंतर हांव मागीर इंटरमिडिएट ताका आमगेल्या ICI इन्स्टिट्यूटाचे उडुपी ब्रांचान तूं क्लासेस प्रोवायड करता आशिल्लीं ती सो थंय जॉयन जाल्लो सो थंय क्लासेस घेतले जाल्ले बट जानेवारी 2019 त्या टायमार म्हाका आर्टिकलशीप जॉयन जावका ती जाल्लें जानेवारी एंड फॅग एंडान सो ताजे खातीर हांव ते क्लासेस थंयची स्टॉप केल्ले आनी बँगलोरान तूं म्हज्या श्रीनिवासन आनी गोवर्धन हांगा आर्टिकलशिपाक जॉयन जाल्लो सो आर्टिकलशीप आतां ओल्ड सिस्टमान तूं कशें आशिल्लें म्हळ्यार सिन्स आय हॅड डन ओल्ड सिस्टमान तूं डायरेक्ट एंट्री आयल्यार इंटर बरोवंक जाल्यार 9 months तो आर्टिकलशीप मॅन्डेटरी आशिल्लें अनलेस एंड अंटील यू कंप्लीट अँड सबमीट अ सर्टिफिकेट दॅट यू हॅव कंप्लीटेड 9 months आर्टिकलशीप तुमकां इंटर बरोवच्याक एलिजिबिलिटी ना आशिल्लें सो ताजे खातीर तें जाल्लें त्या टायमार म्हाका हे कडेन स्टडीज वरेन मॅनेज करपा आशिल्लें हे कडेन आर्टिकलशीप ऑफिस वर्क वरेन करपा आशिल्लें त्या खंयचे टायमार आशिल्लें म्हळ्यार ऑगस्ट जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर वीच इज टॅक्स ऑडिट टायम सो हांव फर्स्ट अटेम्प्ट आय मीन नोव्हेंबर अटेम्प्टची ट्राय करया म्हणून हें केलो सो लायक कोणू हे कडेन सेकंड ग्रुपाचे म्हगेले क्लासेस जायना आशिल्ले ताजे खातीर हांव कसं केलें सिन्स क्लासेसय जाय सो दोनी ग्रुप घेवचे अ बीट रिस्की और फर्स्ट टायम हांव CA एंटायर कोर्साचे फर्स्ट एग्जाम बरयता सो तितले प्रेशर घेवचे नाका म्हणून ऑलरेडी ऑफिसाचे प्रेशर आशिल्लें ताजे बदलाक हांव एक ग्रुपा फोकस करून कंटिन्यू करया कशें जाता म्हणून एक आयडिया मेळटा म्हणून सो त्या टायमारीची हांव आमगेले सरा तांकां मस्त थँक्स सांगता कित्याक म्हळ्यार हांव जॉयन जाल्लेले जानेवारीन तुची अटेम्प्ट आशिल्ली नोव्हेंबरान तुची सो हांव प्लॅन केल्लें
2 months 1.5 months स्टडी लिव दावका म्हण म्हणलेला का त्यांनी फ्रेशर म्हणून कन्सिडर करनाशी बरे ना ओके जायत तू स्टडी लिव घ्या म्हणून मस्त सपोर्टिव्ह आशिल्ली. सो त्या एक मी गेले पुणे म्हणून लेखता हांव त्या ऑफिसाक गेलेले का त्या दल्ले हांव आर्टिकलशिप बँगलोरान केल्यार बरें ना एग्जाम सेंटर हांव पुरो उडपान तूं सिलेक्ट कर न्हू थंय गांवाक आयलो प्रिपरेशन खातीर म्हणून. सो थंय 2 months हांव मुगेल 100% एफर्ट कितले जाता तितले हांव फर्स्ट अटेम्प्ट मुगेले क्लियर दावका तीच म्हणून हांव फर्स्ट एग्जाम बरें तसा क्लियर दावका तीच म्हणून लेखून फुल एफर्ट्स घाल न्हू बरो न्हू मागीर रिजल्ट्स पळयतना खुशी जाल्ले. सो तशी सेकंड इयर टायमार अगेन कोविड टायमा त्या आनी पुरा जाल्ले. सो हांव कसो केलें एग्जाम कसो केलेलो म्हळ्यार ग्रुप वायज घेतलेलो इंटर फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट सेकंड ग्रुप तशी. सो तशीची अनेक ड्युरींग माय आर्टिकलशिप पिरियड करताना वरें ना मुगेले एक स्पेसिफीक गोल आशिल्ले से कशें म्हळ्यार हांव आतां इंटर बरयता सो ऑलमोस्ट टार्गेट आशिल्लें CA क्लियर करता म्हणून. इन केस मुगेल्याचेरी CA इंटर एग्जाम्स हांव लेखिल्ले टायमार दत्तना म्हूण आशिल्लें तेन्ना आर्टिकलशिप दावचे बशे भितर हांव सेमी क्वॉलिफायड CA दावन आसता. सो तें बॅक ऑफ द मायंड आशिल्लें. सो हांव हांगा वर्क करता आसतनाय म्हाका मत तेंत आशिल्लो की हांव वाजूचा आसा मुगेल गोल हें आसा हें रीच दावका तीची. सो ताजे निमित्त अशी 2022 मुगेलें आर्टिकलशिप कंप्लीट जालें जायनांतू. सो त्या टायमारीची नोव्हेंबर अटेम्प्टाचे रिजल्ट्स आशिल्ले तांतू क्लियर जावन सो मुगेल टार्गेट आशिल्ली तेंची आर्टिकलशिप क्लियर जाल्ले. सो त्या टायमार हांव सेमी क्वॉलिफायड CA जालो 2022. हांव हांगा तारी वर्क करता हिता म्हळ्यार मुगेल त्या टायमार कसो मोटिवेशन ऑर गोल कसो आशिल्लो म्हळ्यार फायनलाक रिजिस्टर जावचें प्लस GMCS एडवान्स ITT क्लियर करून घे न्हू फोकसिंग ऑन एग्जाम्स ओनली. सो त्या टायमार हांव कसो मेन डिसिशन घेतलेलो म्हळ्यार 2023 एंड हिता म्हळ्यार आय हॅड टू गिव 2 attempts मे अटेम्प्ट एक नोव्हेंबर अटेम्प्ट एंटायर 1 year आय विल गिव इट टू CA ओनली CA नथिंग एल्स. सो बँगलोर दाखून रिटर्न येवन घरांतू क्लासेस ऑनलायन क्लासेस घेतले खंयचे सब्जेक्ट दावका त्या मात्र मागीर प्रिपरेशन करून मे 23 तू सेकंड ग्रुप एग्जाम्स दिल्लो. सो तांतू तें क्लियर जाल्लें. अगेन नोव्हेंबर 23 प्रिपेर केल्लो बट अनफॉर्च्युनेटली 11 मार्क्सांनी शॉर्ट पळोवन क्लियर जावचें जायनी. सो त्या मोमेंटाक एक आशिल्लें डिमोटिवेट जावचें त्या म्हळ्यार आय वॉज होपफूल बिकॉज हांव कितले एफर्ट्स जावका तितले घालेले जाल्यार खंय की एक थोडे चिताकडेकर जाल्ले म्हूण लेखून ओके म्हाकाची ओके जालना अडना कसं की एक लायक जावचें ताजे खातीर चूर डिले जाल्ले अडना नेक्स्ट मोमेंट नेक्स्ट कशी अटेम्प्ट आसना ताका प्रिपेर करा ताजे वयर फोकस करूया म्हणून मे 24 अटेम्प्ट तारी प्रिपेर केलो. नाव इट्स CA विवेक हरीश किनी. सो तुम्ही म्हळ्यार हांत विशयांत मस्त शिकता चलस एक कसं ना म्हण म्हळ्यार आमगेली केपेबिलिटी कसं ना म्हूण आमी सुरेख एसेस करू. सो एका पाटी दोन ग्रुपे बरोवचे मुगेल ह्या कसं ना म्हळ्यार क्लियर करचें मुगेल इंटेंशन. सो करका म्हण जाल्यार हांव एक घेवका प्लस सिनियर्सांनी कसं एडवायस केल्यार ते आमी व्हरका. सो त्या खंयचे एकच वेळ तांणी एक्सपिरियन्स करून आसताची विदावट खंयचे एक एक्सपिरियन्स ना तशें तांणी सांगना. सो दे मायट हॅव लर्नड इट ऑन अ व्हेरी हार्डर वे. सो बट तांणी सांगिल्ले एक्सपिरियन्स ते आमी कॅरी करका आनी आमी मुखार व्हरका. सो दॅट तुमकां तें आयकल्यान म्हणल्यार की तुमी CPTचे सोडच्यान दिशिल्लें फावंडेशन तुमी हें केल्लें क्लियर जालें. सो हाजे निमित्त तशें तुमकां एक नमुने ते एका वर्च तशी जालें. सो सिमिलरली तशीच कशें ना म्हळ्यार खंयचे हें आयल्यार कश्ट येता म्हणटा डिमोटिवेट जायना तशें. सो त्या मोटो कंटिन्यू करता वचका. सो कसला रिवॉर्ड ना तुम्ही फोकस केले की हांव CA कंप्लीट करता म्हणल्यार CA करता म्हण डिटर्मिनेशन तुमगेलें आशिल्लें त्या तुमी केल्लें. सो तांतू मदें तुमगे विंगाड खंयचे डिस्ट्रॅक्शन जो त्या करनी प्लस एक व्हेरी युनीक थिंग हांव कसं ऑब्जर्व केलें म्हणल्यार तुमगेलें सेल्फ सफिशियन्सी खातीर तुमी तुमगेलें खंयची तुमी त्या लर्निंग केलेलें त्या तुमी यूज करून अर्निंग केल्लें सो दॅट तुमगेलें लाईफ बॅलन्सान वर्थ अशें करचें हें केल्लें. सो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट अशें करून सो तुमी लर्निंग केल्लें तुमी कार्यान तूं त्या यूज करून घेतलें. सो हाजे निमित्त तुमकां त्याक बेनिफिट्स मेळ्ळे मस्त युजफूल मेळ्ळे. सो त्या एक लायक जनरली आमी कसं म्हळ्यार CA शिकिल्ले आमी मुखारसून यूज करूया म्हणून आसता बट तुमी त्या आलोचना करना तशी हांव आतां शिकतनाची ताजे आत्ते मुगेल्यान प्रॅक्टिकल घालून पळोवन ताजे बेनिफिट्स कसं मेळटा म्हण कळ्ळां लायक एक लायक विचार मेळ्ळा.
आणि त्या मात्र म्हणणे तुम्हाला एक मार्क्स उणेल कोडलं तुम्ही डिमोटिवेट जायना तुम्हीची कसं ना म्हणणार सेल्फ कॉन्फिडन्स हाडून घेऊन ना 11 मार्क्स मिगेल उण जाल्लो त्या गॅप्स कसं म्हण पळून त्या एनालायज करून ताजे वेर वर्कआउट करून तुम्ही आज CA जाल्लो आसाची. सो आयकताना मस्त खुश जाता इन्स्पायरिंग जाता मस्त चेडू हांकां ह्या हाजे ಬಗ್ಗೆ मोटिवेशन मेळटा. अनेक सांगता म्हणजे तुमकां आर्टिकलशीप करतना ताजे खंयचे बेनिफिट्स तुमकां हंतू मेळ्ळास की म्हळ्यार फायनल्स एक्झाम बरयतना. वय हांव सांगत आर्टिकलशीप निमित्त म्हाका इंटरांत मस्त हेल्प जाला. इथं म्हळ्यार आमी आमगेल्या ऑफिसांतू आमी हँडल करचे आशिल्ले इनकम टॅक्स फायल्स. सो तशें आमकां हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स आशिल्ले निमित्त कंप्युटेशन इनकम टॅक्स रिटर्न कंप्युटेशनाचे हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स आशिल्ले निमित्त एग्जामांतू क्वेश्चन आयिल्ले युजली इंटरांतू कंप्युटेशन ऑफ इनकम टोटल इनकम ताजे रिलेटेड क्वेश्चन्स येवचे त्या मागीर कॅपिटल गेन्स. सो हांगा आमी प्रॅक्टिकल जावन केलेले निमित्त हांव जस्ट रिवायज करताना एक पंत वाजिल्ले इन्स्टेड ऑफ रिडिंग इट ट्वायस ऑर थ्रायस एक पंत वाजिल्ले तेन्ना म्हाका मस्त हेल्प जाल्ले. सो इन अ वे सांगेत इन अ वे मंच बदलाक ऑलमोस्ट आशिल्ली निमित्त समज. सो तशी मस्त हेल्प जाल्ले. तशी तुमकां थियरी पेपरान चेडा वयान सांगताची आमकां प्रॅक्टिकल मिनी करूं येता थियरी कश्ट मोस्ट ऑफ द पीपल से दॅट तसा टायमान तुमी कशें तुमकां खंयचे सुलभ आशिल्ली की कश्ट आशिल्ली की एक सुलभ आसल्यार ताका त्या चॅलेंजाक तुमी फेस जावत असेल कस कसं रेमेडीज तुमकां काडलेला. सो मिगेले सेम ओवरऑल CA जर्नीन तूं पळयल्यार आय मीन डिफिकल्ट सब्जेक्ट म्हण आशिल्ले थियरीची मेनली ऑडिट अँड एश्युरन्स. सो जस्ट बिकॉज इट इज डिफिकल्ट आय डीड नॉट गिव अप. सो इन एनी वे आय हॅव टू क्लियर दॅट. सो हांव कशी स्ट्रॅटेजायज केलें म्हळ्यार इन्स्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन पासिंग ओनली वन सब्जेक्ट हांव एंटायर ग्रुप घेतला. सो अल्टिमेटली आय शूड गेट आतां आमगेले 9 सिलेबसान तो अल्टिमेटली आय शूड गेट 150+, 150 and above. Individual subject 40 and 40 above. So when we focus on the entire group, 3 subject आशिल्ले निमित्त तुमगेले स्ट्रॉंग सब्जेक्ट म्हणून आमकां एनालायज करूं जाल्ले. सो हंतू फर्स्ट ग्रुप हांव फायनल्सान फर्स्ट ग्रुप May 24 घेतिल्ले त्या एक मंथ पेंडिंग आशिल्ले. सो तशी स्ट्रॉंग सब्जेक्ट FR and SFM or advanced financial management. सो हांव कसं केलें सो तांतू ट्रायंग टू गेट at more than 60 and above. So that try केलें तेन्ना हांगा हांव 40 not targeting only 40 50-55+ ताई टार्गेट केल्यार वर्स्ट केस जाताना एक 45 तारी मेळटा म्हणून टार्गेट केला. आनी एक हांव ऑडिटाक खंयचे क्लासेस घेवन आशिल्लो. सो तेन्ना सेल्फ स्टडी जाल्ले निमित्त देर वॉज अगेन अ चॅलेंज की हांव अप्रोच करताना पर्टिक्युलर टॉपिक कशी अप्रोच करचें म्हणून कळना. अगेन हांव क्लासेस घेतिल्ले जाल्यार तांणी एक तांगेल फ्लो फॉलो करून इजी जावन अंडरस्टँड करता आशिल्ली. सो हांव हंत कसं केलें म्हळ्यार बिफोर टेकिंग अप एनी टॉपिक हांव कसं करता आशिल्लें म्हळ्यार युट्यूबा वचून की रिविजन व्हिडिओ आसता आशिल्ले. सो तेन्ना विच इज समवेअर अराउंड हाफ एन आवर ऑर मॅक्स टू मॅक्स 1 hour. सो एंटायर चॅप्टर तांणी रिवायज करता आशिल्लें. सो हांव त्या व्हिडिओज पळयताना म्हाका एक फेर आयडिया येता आशिल्लो. ओके सो ह्या टॉपिक हांव घेतल्यार हंतू ह्या कंटेंट्स आसता. ओके मागीर हंतू खंयची फोकस एरिया हांव ट्राय करूं येता प्लस म्हाका इजी कशी खंयची जाता तर म्हळ्यार हांव ऑलरेडी रिविजन क्लास पळयले निमित्त कसो टॉपिक आसता ताजे आयडिया आशिल्ले निमित्त फोकस एरिया वरून म्हाका मस्त हेल्प जाल्ला. सो तशी हांव त्या स्ट्रॅटेजायज करून इवन दो इट वॉज डिफिकल्ट सब्जेक्ट आय मेड इट लुक बीट इजियर. सो तशें हांव स्ट्रॅटेजायज करून घेवन अप्रोच केलं ताका. सो तशें जाल्यार तुमी इवन दो थियरी सब्जेक्ट्स कश्ट आसा म्हणजे जाल्यार तुमी ताका जाल्यार तुमी कोचिंग घेयनी आशिल्लें ना घेयनी आशिल्लो. ह्या कोर्स रिक्वायर्स हार्ड वर्क एट द सेम टायम स्मार्ट वर्क. करेक्ट. सो द अप्रोच वॉज बीट डिफरंट. सो अशें आमी हें केल्यार युजली आय मीन वी कॅन इजिली क्रॅक द एग्जाम्स म्हणून हांव सांगता दिसता. सो तुमी एज्युकेशना वेळार हांव इतलें पळयलां की हांवें कारकल्चरची हांवें तुका पळयलां देवस्थानांत. सो देवस्थाना गेल्यार तूं मस्त सोशल एक्टिविटीज करता आशिल्लो वाडो येवचकी जवाल साव करचकी पुरा पळयलेलो आसता. सो तशें इवन दो तुमकां तसलें बिजी शेड्यूल आसतना बाजू काम म्हण आसतना तुमकां हॉबीज ह्यो कशें नासल्यार तुमी कशी तुमी मॅनेज करतले. सो युजली हांव योगा प्रॅक्टीस करता म्हळ्यार नॉट अ प्रो लेवल बट
ग्राउंड एक्सरसाइज की स्ट्रेचिंग सो तसल्लानी कोरून हांव ऑन अ डेली बेसिस सपोज मॉर्निंग करूं जाय न्ही जाल्यार 5 to 6 सो त्या टायमार हांव एक स्ट्रेचिंग सो त्या तुमकां एक फिजिकल एनवायरमेंट क्रिएट करता आशिल्लें सो वज्जूचाक रेडी करचें आशिल्लें नातल्यार सकाळ दाखून वज्जून फुल स्ट्रेस जावन आसल्यार ह्या टायमाक कळलेलें तेन्ना ते रिलीफ दिता आशिल्लें सो अपार्ट फ्रॉम प्रॅक्टिसिंग योगा हांव बुक्स वाचीत आशिल्लो नॉन फिक्शन बेजिकली सो तशी त्या वाचून रिलॅक्स करून घेता आशिल्लो आनी एक इम्पॉर्टंट थिंग म्हळ्यार फ्रेंड्स हंतू मस्त मस्त तांगेल रोल मस्त आसा हंतू फ्रेंड्स सो बॅचलर्स फन थिंग्स जाता आसता सो हांव ह्या वरी सांगलें जाताना तांगेलांत जाल्यार फनी मुवमेंट आनी सांगून एक एनवायरमेंट चेंज करता आशिल्लें सो नेक्स्ट स्टडी सेशनाक एक नमुना फ्रेश जावन स्टार्ट करूंक मस्त हेल्प जाता आशिल्लें सो अनेक प्रो टीप म्हणून सांगेत हॅव फ्रेंड्स हू आर लायक हू मेक यू कम्फर्टेबल विथ द थिंग्स विच यू आर फेसिंग सो तशी मागीर तुमगेल विंगड सांगता म्हणजे तुमकां जनरली तुमी शिकतना आतां आमकां आसता एक स्टडी प्लॅन म्हण एक आसता सो ह्या स्टडी प्लॅन घालून आमकां अशी वचका तशी वचका एकाच वेळ चुकली म्हणजे कसं प्रॉब्लेम जाता ते एक म्हणजे मात्तान तूं प्लॅन्स म्हण म्हणटा जनरली प्लॅन्स घाल्यार लायक म्हण म्हणटाची बट प्लॅन्स वत्ता जायना म्हणटाना एक म्हणजे प्रेशर पडटा सो तुमकां तसल पुराय कसं तशी तुमी प्लॅन्स घाल्लेले आशिल्ले बिकॉज हांव पळयतालो तुमगेलें एवरीथींग वॉज मुवींग सेलिंग थ्रू प्रॉपर प्लॅन आशिल्ले सो तशें तुमगेले ते प्लॅन्स आशिल्ल्या तुमी कशें काय एक्झिक्यूट करतले एकाच वेळा काही जो प्लॅन चुकल्या म्हण म्हणलें कडलें तेन्ना पॅनीक जायना तशी तुमी ते कंटिन्यू करून व्हरून वापस ते सम करून कशें हाडटले सो सांगता म्हणल्यार हांव प्रिवियस डे बसून अशी प्लॅन जावका नेक्स्ट डे हांव तशें केलें ना आशिल्लें इन अ फॉर्मल प्लॅन आनी कशें म्हण ना आशिल्लें सो हांव युजली म्हगेली स्टडी कशें आशिल्लें म्हणल्यार क्लासेस जाल्ले देन आय यूज टू टेक वन सब्जेक्ट एट अ टायम सो मल्टिपल सब्जेक्ट्स हांव इन्क्लूड करना आशिल्लो बिकॉज हांव तशी करच्यान तूं कम्फर्टेबल ना एकच स्टेचान एकच सब्जेक्ट सो त्या एक से फॉर एक्झाम्पल 75 की 80% कंप्लीट जाल्ला म्हण म्हाका जाल्या नंतर आय यूज टू टेक एनदर सब्जेक्ट लायक तें एडजस्ट करचें ह्या सब्जेक्ट रिवायज करतच की तें इंट्रोड्यूस करचें सो हें केलें निमित्त आय यूज टू मॅनेज थिंग्स अनेक हांव स्ट्रॅटेजी कसो फॉलो केलेलो म्हळ्यार एग्जामाक एक मंथ आसचो म्हणटाना आय यूज टू टेक 1 week completely for a particular subject in a reverse order. So third exam, I mean last exam आशिल्ले first week, second exam आशिल्ले second week, so first exam आशिल्ले last week. So that used to कशी म्हळ्यार म्हाका रिवायज केलेले म्हण कितें जाता आशिल्लें एक टायम मॅनेज केलेले वरेन म्हणके वरेन जाता आशिल्लें सो ह्या अशें हांव प्लॅन करून म्हगेल्या प्रिपरेशनाक हांव स्ट्रॅटेजी केलेलो. ओके सो तुमी खाली तुमगेल्या बुक्सांनी पळय तुमी जनरली म्हणटाची CA इन्स्टिट्यूटाची बुक्सांनी पळय केल्यार म्हणटाची स्टडी मटेरियल बेटर आसा म्हणटाची केल्यार म्हणटाची स्टडी मटेरियल चड कास्टी येता म्हणटाची सो दॅट तुमकां इनिशियल वाजितान तुमी खंयची बुक्स वाचिल्ले मागीर रिविजना वेळार खंयची बुक्स वाचिल्ले आनी फायनल एग्जाम 1 day बिफोर द एग्जाम म्हण आसता सो व्हेरी क्रुशियल पिरियड म्हणून म्हणटाची सो त्या टायमार तुमी खंयची बुक्स पळयल्ले कशें वाचिल्ले सो दॅट एक विक्षकांक एक आयडिया मेळटा की खंयची कशें केल्यार कशें हेल्पफूल पडटा म्हणून ताजे बद्दल तुमी सांगीत कितें थोडें. हांव वेन इट कम्स टू फायनल्स कशें आशिल्लें म्हळ्यार हांव FR आनी AFMाक कोचिंग घेतिलो सो तांणी प्रोवायड केलेलें मेटिरियल म्हाका हांव कम्फर्टेबल आशिल्लें ताजे वयर सो ताजे निमित्त हांव ताकाच स्टिक ऑन जालें बट SFMाक हांव घेतिलें बट when it came to May 24 attempt the subject was changed to advanced financial management. So हांव कसं केलें म्हळ्यार स्टडी मॅटेरियल इन्स्टिट्यूटाकून हाडून तें प्रॅक्टिकलाक तें रेफर केलें like I literally solved all the problems which are there in the study material. So तें सॉल्व केलें निमित्त थियरीक हांव प्रिवियस क्लास घेतिल्लो हांवें तांगेलें एक थियरी कंपायलर म्हण आशिल्लें फुल थियरी प्रिवियस क्वेश्चन्स तें कवर केला सो थियरी खातीर हांव तें रेफर केलां. सो वेन इट कम्स टू FR एंड AFM सो ऑडिटाक हांव कशें केलें म्हळ्यार एक लेक्चरराक सपरेट मेटिरियल घेतलें तें म्हळ्यार तांतू इन आमगेले फायनल्सान तूं प्रोफेशनल एथिक्स म्हण एक ह्यूज वेटेज आशिल्लें एक टॉपीक आसा सो स्टडी मेटिरियलान तूं तें पळयताना क्लोज टू 200 पेजेस आशिल्ले सो तें एक नमुने तुमकां पेज पळयतानाची हांव इतलो वाजूक हांवें म्हण फील जाता आशिल्लें ताचे खातीर हांव सपरेट ऑथर आहले बूक रेफर करून तेन्ना कसो जाता आशिल्लें म्हळ्यार तांगेले बूक हॉड आशिल्लें तेन्ना पेजेस स्मॉल आशिल्ले प्लस कंटेंट वरेन
एक नमुने हेडिंग टाइप दिवन ताका एक्सप्लेनेशन आशिल्लें विच वॉज व्हेरी कन्सायज कळलं. सो ताजे निमित्त तें म्हाका हेल्प जालें. हांव बोथ मॅनेज केला. मटेरियलाक खंयचे स्टडी मटेरियलाक खंयचे रेफर करता तें रेफर केलें, खंयचे विंगड टॉपिकाक खंयचे रेफर करता तें रेफर केलें. हें जाले नंतर नेक्स्ट आशिल्लें वन डे बिफोर द एक्झामाक म्हूण हांव स्पेसिफीक जावन हांव शॉर्ट नोट्सांनी खंयचे मेंटेन करनी आशिल्लो. सो हाव आय यूज टू डू फॉर प्रॅक्टिकल्स अशीची खंयचे मेन मेटेरियल आशिल्लें तांणी प्रोवायड केलेलें तातूंची हांव प्रिवियस रिविजन करतनाची लास्ट डे रिविजन LDR म्हणून ताका हांव मार्क करून घेता. सो तेजान कसं जाता आशिल्लें म्हाका कॉन्टेंटय उणी जाता आशिल्लें, टॉपिकय मस्त कवर जाता आशिल्लें. सो ताजे निमित्त तें मार्किंग कोरनाशिल्लें निमित्त डिरेक्टली तें रेफर करून हांव प्रिवियस वन डेक प्रिपेर केलेलो. सो दिस वॉज माय स्ट्रॅटेजी ओवर द for preparing the examination. So higher the risk, higher the reward म्हणून. Exactly. So तुम्ही तावे शिकवेल प्रिन्सिपल तुम्ही हांगा अप्लाय केलं. खुशी जाता आयकताना. सो आयकतानाची एक नमुने पडला जनरली ಕೆಲವು ಜನ मस्त म्हणलेलं असं या नवे अटेम्प्ट जाल्ले निमित्त स्किप करची की एक पाटी पळया विंगड जन कसं करता पळया मागीर आमी पळया म्हणले फर्स्ट अडॉप्टर्स म्हणून ताचे खातीर. करेक्ट. सो एक पाटी कसं जाल्यार रिवॉर्ड ना रिस्क घेता. सो तुमकां बरें करेजियस नेचर आनी मी तशा करून सो तुमकां लायक रिवॉर्ड्स मेळ्ळा. सो खुशी जाता आयकताना. सो मागीर विंगड सांगता म्हण जाल्यार तुमकां ह्या नंतर विंगड कोणाक एक मार्गदर्शन CA नवे शिकूं येता चेडूं येता म्हणलें की सो तांकां तुमी कसन एक स्पेसिफीक जावन लायक एक नमुने प्रॉपर प्रो टीप. सो असेल प्रो टिप्स घेतली म्हणजे जाल्यार खंडीत एक नमुने CA क्लियर करूं येता म्हणून तशें जाल्यार तुमकां कशें दिसता म्हणजे जाल्यार तुमी सांगून सोडूं येता. अल्टिमेटली कसं म्हळ्यार बी क्लियर विथ युअर गोल. द लेवल ऑफ माय कॉम्पिटिशन आशिल्ली हेची फिल्डान तूं सो तशी हांव हें चूज करता असो हांव मिगेल 100% दिवच्या रेडी आसवा म्हण सेल्फ एनालिसीस करून एंटर जावन एफर्ट्स घालता बसल्यार आय मीन रबल्यार जाता. आनी कसं म्हळ्यार मिडल कांय हांव सरप्रायज फेल्यूर जाल्यार ओके एक्सेप्ट करून नेक्स्ट हांव कसो करूं येता म्हण तें एक म्हळ्यार एनालिसीस करून एप्रोच दिल्यार आय थिंक that would be the best approach I believe. So तें तशें फॉलो करयात म्हण हांव सांगता. आनी कन्सिस्टन्सी म्हूण सांगता. कन्सिस्टंट एफर्ट्स इफ आय वॉन्ट टू स्टिक स्पेसिफिकली टू सब्जेक्ट्स ऑर एग्जामिनेशन म्हण आसल्यार खंयच्याय सब्जेक्टाक मस्त गॅप दिवं नाका ते. म्हळ्यार एटलिस्ट 2 days एक पण सब्जेक्ट काण पळोवच की तें केल्यार बेटरशी दिसता. सो आतां तुमकां CA पुरो जाल्लो आसा तुमकां आतां नेक्स्ट करियराच्या जर्नीक सो तुमी ताका कशें प्लॅन्स आसा की हांव एट द मोमेंट मुगेल प्लॅन कसं म्हळ्यार इंडस्ट्री एक कॉर्पोरेट लायफ कशी आसता म्हण एक एक्सपिरियन्स करता म्हण आसा. सो ताचे आर्टिकलशीप मिड सायज फर्मान केल्लेले. सो क्लायंट इंटरॅक्शन ओवर फोन मात्र आशिल्लें प्लस लिमिटेड रिसोर्स इंटरॅक्शन विथ द आर्टिकल स्टुडंट आय मीन कलिग्स सो तें आशिल्लें. बट एक्चुअल रियल लायफान तूं कॉर्पोरेट कल्चर कशें आसता सो तें एक एक्सपिरियन्स करता म्हण खातीर इंडस्ट्री वचा म्हण आसा. बट ऑन दी वेन इट कम्स टू लॉंग टर्म प्लॅन with this experience industry experience घेवन एक मुगेले एक सान फर्म एक सेटअप करचे as of now plan आसा. So this is my goal. Yeah. So तशी ओके खुशी येता तुमकां प्लॅन्स तुमी केला म्हणके देव खंडीत तशीची बर करा. आनी तुमी लेखील खंयचे प्लॅन्स आसा की ताका खंडीत आमी सकडे विश्व कोंकणीच्या तर्फेन तुमकां हांव ऑल द बेस्ट सांगता. थँक्यू. प्लस तुमी खंयची करता की तांकां प्रत्येकान यशस मेळ्ळा म्हणून हांव हृदपूर्वक जावन देवाला मागून घेता. सो खंयचे विशयान जाल्यार बरें जावका म्हणटा. थँक्यू. सो आज ही हांगा मेळ्ळांक आमगेलो टू CA विवेक किणी न्हू तागेल्ला अनुभव आनी तागेल्ल्या कसकसन मार्गदर्शन आसा की त्या पुरे आमकां सांगून दिल्लेलो आसा. सो हांकां सगळ्यांकय आमी हृदपूर्वक जावन अभिनंदन सांगताची. तशीची प्लस आमेल विश्व कोंकणीच्या वीक्षक वर्गांक तुमकां हांव धन्यवाद सांगता सर. आतां तुका कोणाके ह्या माध्यमा देखून कोणाके तुका सांगता म्हण आसल्यार सो तूं तांकां धन्यवाद सांगून घेता. फर्स्ट म्हाका CA इंटराक रेजिस्टर जावचा हेल्प केलेले CA वेंकटरमण हांकां हांनी. ताजे नंतर हांव आर्टिकलशीप मेजर श्रीनिवासन एंड गोवर्धन हांगा जॉइन जावच्याक म्हाका हेल्प केलेले तसले मुगेलाक सुमना किणी. आनी आर्टिकलशीप केलेले तसले
तसल ऑफिस मग मेळच्याक हांव पुण्य केल्यार म्हण हें करता ताजे प्रिंसिपल जावन आशिल्ले आनी पार्टनर्स जावन आशिल्ले KN गोवर्धन सर, श्रीनिवासन सर आनी सुप्रजा मॅम हांकां आनी ओवरऑल ड्युरींग 3 years आर्टिकलशीप म्हाका मस्त फिनान्शियली हेल्प केलेले मिगेल अण्णा ताका सोडून घालचे तशें सो तांणी अण्णा आनी मिगेल कजिन्स तशीची कोविड टायमारी आमी PG सोडून हे कडेन येयले तेन्ना हांव पाचेतेर राबिलो तांकांय आशा पै आनी प्रकाश पै हांकांय आनी तांगेल फॅमिलीक हें बट नॉट हें जाले नंतर मिगेले हांव सांगिल्लें म्हणके फ्रेंड्स गो टू फ्रेंड्स आशिल्ले तसले विजय प्रभू आनी विजित हेगडे CA प्रवीण पै CA शेषगिरी कुडवा हांकां हांव धन्यवाद सांगता तशीची नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट मिगेले आनू अम्मा आनी फॅमिली तांकां हांव धन्यवाद सांगता इच पावता तशी हांगा आमगेले आज ಒಟ್ಟು आमी स्टुडियो अंतेवनु लायक कोरून मुखावेल चेडूवांक कोण कोण CA करता की तांकां तुमी एक लायक संदर्शन करून लायक एक मार्गदर्शन दिलेलें आसा हाचे खातीर तुमकां अभिनंदन सांगताची ह्या पाळील तसल्या सकड वीक्षक वर्गांक आमगेल्या विश्व कोंकणीच्या फॉलोवर्सांक सगळ्यांक एकच सांगची की असल्या प्रतिभेक तुम्ही प्रोत्साह कराची आणि असल तांणी दिलेल्या मार्गदर्शनाच्या व्हिडिओज असल्यार तुम्ही लाईक कराची शेअर करून आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सब्सक्राईब करून आणि काही हंगिल तसल्या मस्त्यानाला विचार मस्त्याना पावत तशें तुम्ही करूका म्हणून विनंती करून घेता.